रावपाक भायर येताले जाल्यार आमचेकडे परस बरे कपडे आसा नासले घालपाक. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक कितें तरी हाडलेलें आसा. जी पयलीं आमच्या वांगडा भुरगीं आसता केन्नाय तेंचे कडेन घालपाक कपडे आसना. सो गाइस हांगा सौरभ येयला. अरे वा, चायनीसाचे टी शर्ट कास्ताच दिसता. तुमच्या वांगडा कितें शेअर करपाचें आसलें, खूब दीस जाले अशें शेअर करूंक सोदतालो हांव की गायज जेन्ना हांव ल्हान आसलो जाणा आमकां त्या टायमार हांव म्हाजें उलयतां, म्हाका लोकांचें खबर ना. आमचे कडेन त्या टायमार न्हू बरे शूज आसनासले, बऱ्यो वाण्यो आसनासल्यो, बरी टी शर्टां आसनासलीं. आमकां जे कोण यूज केल्लेले टी शर्टां कितें दिले जाल्यार आमी घालतालीं. ऑर एल्स केन्नाय मम्मीन डॅडीन हाडली जाल्यार हांवूच वापरतालो म्हाजे कपडे, जावं शूज जावं चप्पल. वाण्यो तुटल्यो जाल्यार तुटलेल्यो वाण्यो रिपेर करप ही एक पयलींची आमची एक अलग फील आसताली. आयज कितें जाता, आयज केदी मोठी जहार पळय. सो आयज कितें जाता की चप्पल तुटल्या न्हू जाल्यार 200 रुपया तरी बॉल्सान आसता की म्हापसा गेलो आनी स्लिपर हाडले नेवे न्हू गो. पूण त्या टायमार आमचे कडेन कांयच आसनासलें. आनी हांवें केन्ना म्हाज्या डॅडीक आनी मम्मीक बोटां दाखोवंक ना की मामी डॅडीन म्हाज्या केन्नाच कितें करूंक ना म्हणून. तेंच्यांनी आपणाक कमी करून म्हाका हाडलेलें आसा. ओके, आनी हांव ब्लेस फील करता की अशे पेरंट्स म्हाका गावल्या म्हणून. आनी देवा कडेन मागता की तुमकांय तुमचे अशे लवींग आनी कॅरींग पेरंट्स गाव. खूब जाण म्हणटा आसतले पेरंट्स तुमचे व्लॉगान ना. अंकिताचे तरी खबर आहा तुमकां पेरंट्सूच ना. म्हाजे पेरंट्स आमच्या व्लॉगान येवपाची तयारी करता. सो स्टे ट्यून गायज. तुमकां एक व्हेरी सून एक बॉम्ब पडटा. म्हाजे थोड्या दिसांनी तुमी व्लॉग आमगेर घरासून पळयतले आमचे हांगासर. आनी व्लॉग्स आसचे ना आमचे. फ्यू मोर डेज, फ्यू मोर मंथ्स आमकां मातशें टायम दिया. आमी डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट. सांगता तुमकां शुअरली. बट टुडे आयज हांव सकयल गेल्लो रुमार आमच्या आनी सकयली भुरग्यांक पळयतालो. ते बाबडे ल्हान भुरगे म्हाज्या वांगडा हेल्प करी म्हाका कामांनी. तेंचे कडेन बाबडे प्रॉपर वाण्यो आसनासल्यो, तेंचे कडेन प्रॉपर शॉर्ट्स नासले, टी शर्टां नासली, कांय नासली. आनी आमचे तुमकां खबर आसा आमी कितें करता, बुरशे जाले कपडे उडयले काडून धुवपाक, दुसरे नाले धुले घातले. आनी हांवें तेतूंतल्या एका भुरग्याक विचारलें, बाबा म्हटलें तुवें आतां इतलें काम केलां, चलो जाके नाके हांव और कपडा चेंज करूं. भुरगे गेले सगळे न्हावपाक गेले आनी न्हावन येयले भायर तेच कपडे घालून न्हू. आनी हांवें तांकां क्वेश्चन विचारलो, अरे तुम लोग नहाए नहीं भैया नहा लिए हम लोग, हमारे पास और कपड़ा नहीं है ना, सब खराब हो गया है. आनी म्हाका इतलें मनाक लागलें जाणा. हांवें म्हाजे 2 सेकंड थोडे वर्सां फाटीं फ्लॅशबॅक केलो आनी हांवें पयलें हे जे 3 जाण भुरगे आहले तेतूंतलो एक हांवूच आसलो ल्हान आसतना. आनी हांवूच तसो आसतालो की न्हावन धुवन साफ सुथरे रावपाक भायर येताले जाल्यार आमचे कडेन परस बरे कपडे आसनासले घालपाक. थँक यू सो मच मॉम एंड डॅड फॉर गिवींग मी एवरीथींग. मोग दिलो म्हाका, जाय ते खावपाक दिल्लेले आसा, जाय ते न्हेसपाक दिल्लेले आसा, तेंचे कडेन जाता तितले दिल्लेले आसा. अशें न्हू की व्हडले हांव उलयना, पूण म्हज्या मम्मी डॅडीन जायना तसल्यांनी म्हाका सगळें दिल्लेलें आसा. आनी आय एम फीलिंग प्राऊड टू हॅव सच पेरंट्स इन माय लायफ. मोग आसूं, आय लव माय पेरंट्स लायक एनीथींग. तशेंच हांव तुमकां ही मेसेज दिवंक सोदता की तुमी तुमच्या पेरंट्सांक जाता तितलो मोग करा. की पेरंट्स आसप व्हडले, पेरंट्स हांव सदींच म्हणटा पेरंट्स आसप व्हडले. पेरंट्स गरीब आसूं श्रीमंत आसूं दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. आसप व्हडले ब्लेसिंग्स. आसप म्हणजे तुमचे कडेन भांगर आसा सारकें कितें. आनी कोणा कडेन ना तेका कशें फील जाता तें अंकिताकूच तुमी विचारूं शकता. आनी बाकीचे तर तुमकां सगळें खबरूच आसा लायफ कशी चलता पळय ती. आनी येस गायज हें तुमकां सांगूंक सोदी की आमी हर एक टायमार एक टी शर्ट घेता आनी म्हणटा अरे हें फेड जालें टी शर्ट भायर मारया काडून, बांदशिरे करया हेजे, फाल्यां वचून नेवे हाडया. पूण तीच बारीक भुरगीं जी स्ट्रगल करतात तेंची पयलीं आमच्या वांगडा भुरगीं आसता केन्नाय तेंचे कडेन घालपाक कपडे आसना. सो हांवें चिंतलें की नॉट सो मच अशें इतलें करूं शकना, इतलें करपा सारको देवान एक दीस वयर काडल्यार पुरो म्हाका. ना हांव जाणा काडटलो आनी फॉर शुअर आय वील डू माय बेस्ट. हांव सगळ्यांक पावतलो बरें इन अ गूड डेट. ओके, बट आयज सद्या आमी अशें करया की
चवथ लागीं येयल्लेली आसा ऍटलिस्ट एक टी शर्ट तरी दिवया न्हू कितें म्हणटा थोड्या दिसांनी आमी मागीर पयस वयपाची आसा शॉपिंग करपाक घरा चवथीचें सामान तेन्ना मागीर तांकां कितें एक्स्ट्रा कपडे हाडया सारकें न्हू बट यु नो म्हाका तें खरें वायट दिसलें जेन्ना त्या भुरग्यांनी म्हटलें पळय तें की भैया हमें नहा के आ गया हांवें म्हटलें अरे कपडे तो वही है भैया कपडे नहीं है ना कपडे फटे हैं कपडे सगळे आणि ते कपडे भुरगे अशें न्हू की आपणाच्या आवयक बी फोर्स करता केन्नाच ना इतले बरे भुरगे ते सांगू शकना केन्नाच ना आमची सकयली सगळी भुरगीं आहा न्हू व्हेरी 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 अंडरस्टँडींग आपणाचे मम्मी कडेन पयशे ना डॅडी कडेन पयशे ना खबर आसा आनी हांव अशें न्हू की यु नो हांव तांकां न्हू केन्नाय पयशे दिता काडून सेवींग कर म्हणटा हांवें 100 रुपया कोणाक समज तेका पयशे दिले 100 रुपया जाल्यार हांव तांकां म्हणटलो हांव 5 दिन मैं देखूंगा म्हणजे 5 दिसा उपरांत चॅक करतलो आहा की ना ते आनी तशें करून ते न्हू भुरगे पयशे सेवींग करतात व्हेरी गुड तेंच्या टायमार हांव आसलो तेन्ना म्हाका 10 रुपया गावल्या पुरो 50 रुपयाक आवय म्हाजी पार्टी सगळी सॉफ्ट ड्रिंक कोक हे ते कित्याक सांग आमी केन्ना सॉफ्ट ड्रिंकां खावपा सारके पिवपा सारके इतले हे स्टेबलूच नासले आमी जेन्ना आमी मामागेर वयताले आमच्या तेन्ना मामा आमकां जाय ते हाडून दितालो खावपाक पिवपाक बट आमच्या घरान ते आसनासले यु नो जसो जसो हांव ग्रो अप यु नो ग्रोन अप आय एम ग्रोन अप किड नाव जसो जसो हांव व्हडलो जालो म्हाका लायफान स्ट्रगल कितें तो कळ्ळो पयशाचो व्हॅल्यू कितें कळ्ळो पेरंट्साचो व्हॅल्यू कसो तो कळ्ळो फॅमिली कशी कितें तें कळ्ळें लोक कशे कितें तें कळ्ळें वायट बरें समज आसा म्हाका इतलें खबर आसा की चेडवाची फ्रिडम आसा यु नो वी कांट स्टॉप हें करूं नाका हें घालूं नाका हें हांगा वचूं नाका हें पियो नाका हें करूं नाका ना वी हॅव कितें म्हणटा तें आमी जे बॉयफ्रेंड आहा सगळे चेड्या भुरग्यांनी मॅसेज दिवंक सोदता बॉयफ्रेंड तर गर्लफ्रेंडा वांगडा आपणाचे बरो रावलो लवींग कॅरींग हॅपी हसत खेळत आनी यु नो आपणाचे गर्लफ्रेंडाची सगळी ड्रीम फुलफील करताय तूं स्लोली नॉट फास्ट स्लोली जाल्यार यु नो थिंग्स वील गो अकॉर्डिंग टू यू बोथ सो बरें रावा मोग करा एकामेकाक ओके आनी डू नॉट फायट विथ इच अदर देव तुमकां हांगाल्यान हांगा काडटलो ओन्ली थिंग इज यु नो ग्रो ओल्ड टुगेदर बिकम रिच टुगेदर जी तुम्ही तर यु नो श्रीमंत ना आयज काल तर तुम्ही तुमच्या बॉल्सान तर 100 रुपया पासून ना न्हू वर्क हार्ड टुगेदर ग्रो अप टुगेदर यु नो रीच पासून जावंक जाय डू इट यु नो टुगेदर बरो व्हडलो घर बांदा बरी व्हडली गाडी घ्या लायफस्टायल चेंज करा यु नो म्हाजे आनी अंकिताची जर्नी निकती स्टार्ट जाल्लेली आसा यु नो इट्स बीन 1 year वी जस्ट स्टार्टेड अ जर्नी स्लो ग्रोन अप जाता आमी सो स्लो आमकां अंडरस्टँडींग येता स्लो आमी फुडें सरता स्लो आमच्या लायफान एक वस्त येता एक टायमार तुमकां खरें सांगता तुमी हात पयले आसतले हातीचेर म्हाजे फ्लॅशबॅकान म्हाजे व्लॉग्सांनी वचा ह्या हातीन म्हाज्या इतल्यो यु नो 2-3 मुदयो दिसान आसल्यो सारकें हे आमी मेहनत केल्लेली आसा हांवें हार्डवर्क केल्लो आसा स्लो थिंग्स आर ग्रोन अप फाटल्यान गाडी आमची सादी दिसताली आयज देवाच्या कृपेन बरी आसा फाटल्यान हे तुमकां पेंट हे जो आयज यु नो घराक पेंट दिसता तो दिसानासलो म्हाजे फ्लॅशबॅक विडियोजान वचा तुमी पळया लायफ कशी आसली स्ट्रगल कसो आसलो पळय तो आनी थँक्यू सो मच सगळ्या भावांक आनी भयणांक तुमचो मोग तुमचो यु नो सपोर्ट आयज आमी ह्या लेवलाचेर आसा आनी यु नो नेवर हेजिटेट जावं नाका जे कोण युट्यूबाचे व्हिडियोज करता न्हू तांकां स्पेशली ही मेसेज डू नॉट हेजिटेट टू टेल पीपल दॅट यु नो आयज आमी आसा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गायज मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली सारकें न्हू फुडें पळया आमी कितें करता ते चल्ली म्हापसा आनी तांकां भुरग्यांक कपडे घेवन येता हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशे आसात तुमी आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात सो गायज हांव न्हू आतां रेडी बी जावन रावला अवीक हांवें सांगलां म्हाका खंय तरी भायर व्हर म्हणून अवीन सांगलां म्हाका खंय तरी भायर व्हरता पण तुका रेडी जावन रावचें पडटलें सो हांव रेडी जावन रावलेलें आसा आनी गायज तुमी पळोवंक शकता चेन ना आनी गळो सारको खाली दिसता चेन न्हू मातशी रिपेर करची पडटली त्या खातीर शेटया कडेन दिवपाक जाय पळोवया अवी कडेन जेन्ना पयशे आसतले तेन्ना अवी चेन व्हरोन शेटया कडेन दितलो आनी न्हू तेका न्हू मातशें ती तुटला पळय थंयसर न्हू तितलोच पोर्शन लावंक जायतलो इतलो आनी तुमकां तर खबरूच आसा भांगर कितले म्हारग जाल्लेले आसा ते पण हांवें सांगलां म्हाका करून दितलो म्हणून आतां पळोवया चवथी कडेन बी व्हरोन दिवची पडटली चड करून आयज तुमी आयज पळोवंक शकता आयज आमी आमच्या भुरग्यांक कितें तरी हाडलेलें आसा ओके ही जावन आसा आमच्या संदेशाक स्लिपर करकरीत सारकी हे आहा आमच्या विकासाक टी शर्ट हे चाइनीज के लिए टी शर्ट
अरे ही आमची आका फेवरेट ती वाड्यो बरे हय हॅलो कला बरे दिसता बोलले टिका रे डांके टिका रे तिला हमरा अभी नहीं डाल अरे गोळ्यान किती पडले येत असताना दिका रे अभी गंदा नहीं अरे वा चायनीसाचे टी शर्ट कास्तात दिसता हाँ वो एक ड्रैगन बॉल जी है उसपे तेरा दिखा रे खोल रे अरे वाह खोल जल्दी हेलो गाइस हाँ वो इसको भैया इसको गणपति के वो डाउन शोल्डर भैया इसको गणपति के दिन बैठने ऐसे अच्छा दिखता है पहनो रे ऐसे ही डालते हैं काय बरं दिसता होय हमारा स्टाइल एक एवं किता दे वाह दीदी के पास ऐसा वाला एक और था हाँ पहले था सेम था वो टूट गया हे बघ काय बरं दिसता होय कितले क्यूट दिसता ना हय बरे दिसता मैंने देखा है एक और ऐसा था दीदी पक्षी बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में मैं अपने बर्थडे के दिन पहनूं थी गणपति के दिन तेरा बर्थडे कब है रे 30 तारीख को है मेरा बर्थडे काय तुमका खबर आसा न्हू आता चवथ आसा गणेश चतुर्थी आणि ह्या लहान भुरग्यांक बारीक बारीक हॅपीनस दी तो इतले बरे फील जाता आता हो भुरगो म्हाका सदीत चडसो मोस्टली ह्याच टी शर्टान दिसतालो हांवें म्हटल्यार एका टी शर्ट हाडया नेक्स्ट टायम आनीक हाडया आता थोड्या दिसांनी न्हू आमी बेळगांव बी वयतली मागीर तांकां बरे बरे आदी कितें कितें कपडे घेवया हय का ना रे हेलो विकास किधर है हाँ मैं तो गया पणजी अरे पणजी में इधर ही हमारे ये चप्पल इसको गिर गया रे मेरे हाथ में लाल हुआ है अरे क्या रे मस्त दिख रहा है ये लुलांडो का टी-शर्ट किसका किसका लुलांडो का टी-शर्ट किसका टी शर्ट लुलांडो का वय इसपे काय बरं दिसता मेरा सबसे डेंजर दिख रहा है सारखी आसा आहे ओके अच्छा है रे साईज सही है मछली वाला सो गाइस आम्ही पयात कितले क्लीन केला ते आप केले हांगासर पयात सारखी माती बिती असलेली चार बी आणि चकचकीत सारखे केला हांगा सो बरें दिसता पळय कितले साफ केले पळय आपल्या हांगासर कल पानी भी मार कित्याक सरावंडींग आमचे नितळ दवरले न्हू जाल्यार बरें दिसता पळोवपाक आणि तशेंच तुमकां खबर आसा 15 ऑगस्ट लागीं येवपाचो आसा तेज्या बद्दल एक स्पेशल तुमकां एक बेश्टी एक मेसेज दिता जे कोणी 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करता तुमकां खबर आसा म्हापसा मार्केटांत जावं मारगांव पणजे हे सगळ्या मार्केटांत न्हू फ्लॅग्स मेळटात आमचो इंडियेचो झेंडो ओके नॅशनल फ्लॅग म्हणटा पळय तेका सो तो तुम्ही घेतात गाडयांक लायतात गाडयांची रॅली काडटात आनी कितें काडटात तुमचे तो दीस सोंपलो काय मागीर ते न्हू तेच झेंडे तेच नॅशनल फ्लॅग न्हू जमनीर पडलेलो आसता तेजेर पांय पडटा तेजेर गाडयो तेज्या वयल्यान वयता प्लीज डिसरिस्पेक्ट करूं नाका आनी जाता तितले कम प्रमाणात ते फ्लॅग्स परचेस करा कित्याक आमकां खबर आसा जे आयज हांगा दिसता फ्लॅग्स जे गाडयांचेर दिसता ते चुकोन खंय रस्त्यार पडटा आनी मागीर तेजेर पांय पडटा भुरग्यांचो जाणट्यांचो गाडयो वयता वयरसून सो असले करूं नाका ही स्पेशल मेसेज आमचे गोंयकार भावांक सो गाइस हांगा सोरोप येयला म्हाका दिसता माणूस ते वही है वो तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा एक सांप है भैया को देखो भैया इसे बाहुबली जल्दी जा भैया 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 अपी के घर में जा मत कर भाभी मत कर नहीं आएगा मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा उसको लेके जाएंगे अभी टेंशन मत लो हम लोग भैया सांप को नहीं ना मारते कभी भी सांप को नहीं मार देगा ये गांव में ना ये लोग बोलते हैं कि मारने का नहीं सांप को कभी भी नहीं मारने का मैं उसको क्या कर रहा हूँ भगा रहा हूँ जितना हो सके उतना भगा रहा हूँ आप सोच रहे होगे कि हम लोग इसे मार के ये कर रहे हैं नहीं हम भगा रहे इसे नहीं तो काटा तो भी
म्हणजे आतां वाण्याक बी आला पळय हे म्हणटा हे आनी कसल्यो माजर 2 माजरां येवन फुड्यान उबी रावल्यात थंय पळय 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 कशें पळयता पळय. सो गायज तुमकां आयचो आमचो व्लॉग आवडलो आसतलो न्हू भुरग्यांक कपडे दिता ते पळोवन. आनी गायज ह्या फावटी न्हू आमी तांकां चडूय कपडे हाडूंक पावूंक ना, पण आनीक थोडे दीस मागीर आमी वचपाचें आसा बेळगांव. तेन्ना न्हू तांकां जाय ते आमी कपडे घेतली. आनी मेन थींग म्हटल्यार आनीक फाल्यांच्यान न्हू सारके मेजून 10 दीस उरला चवथीक लागून. त्या खातीर आमी फाल्यां न्हू चवथीची तयारी करतली. पेंटिंगेचें काम फाल्यांच्यान आमकां चालू करपाक जाय, त्या खातीर आमकां फाल्यां बेगीनूय उठोवंक जाय. आनी तुमकां समज आमचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. त्या मेरेन आमी तुमकां मेळटा फाल्यांच्या ब्लॉगान. बाय बाय.